तुगेली labor industry पडे हा, there are mostly contractual staff. What steps you are going to take to see that contractual staff are reduced, and what steps you are going to take if contractual staff is there for number of years? Are you going to have a mechanism to increase their rates, whatever? I would request the minister to coordinate with the IDC or industry, because we also had asked them to collect that data. They are not giving data. And first find out how many permanent employees of Goan origin are there in those factories. They will tell you, they will sometimes give you a rosy picture saying that 200 employees are working, Goan employees are working. They katle, kitle pagarache, what is the salary for them? गोंयांत एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आनी लेबर पॉलिसी फायनलायज करपाची गरज आसा, जी खरें म्हणल्यार 21 वर्सां तुमी करपाक जाय आशिल्ली ती करूंक ना. ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्रीन ऑलरेडी वेबसायटीचेर तांच्यांनी सांगलां जितक्यो इंडस्ट्रीज आसा तांच्यांनी सगळ्यांनी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी करपाक जाय. आपल्या कडेन एट प्रेजेंट लेबर फोर्सीस कितें आसा तेय तांच्यांनी रजिस्टर्ड करपाक जाय. आपल्या कडेन खंयच्या इन वीच सेक्टर खंयच्या सेक्टरांत लेबर आमकां लागता तें सांगपाक जाय. आमचे जे गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट जे आसा तातूंत जे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आसा, डेली वेजीस आसा किंवा मोठी जे लेबर घेवन दवरल्या किंवा इतर जो स्टाफ घेतला तांकां डेली वेजीस जे मिनिमम वेजीस आसा ते मेळटा काय कितें, आनी ते चॅक करपाक तुमची कितें मशिनरी आसा? सर PWDनूच मेळना. हांव सांगता PWDन मेळना. आतां पर्यंत जितके लेबर घेतलेले पळय न्हू PWDन मिनिमम वेजीस मेळना. हांव विथ प्रूफ दाखयता. कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेतला तितकेय मेळना. बेगीन इम्प्लिमेंट कर, पॉलिसी करपा इजी, इम्प्लिमेंट कर. काँग्रेसाची पॉलिसी इम्प्लिमेंट कर, बीजेपी को जायना जाल्यार. बिकॉज सर हांव ताका सांगता वीच इज एन लेबर पॉलिसी आनी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी खरें म्हणजे ही गरज आसा राज्याची आनी ही जाता तितके बेगीन जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम म्हणजे आमकां एक 6 म्हयन्या पर्यंत जी आसा पळय म्हाका दिसता 6 म्हयने लागतले हे करपाक. 6 म्हयने तरी मिनिमम पिरियड जाय आमकां. त्या खातीर हांव सांगता 6 म्हयन्यांनी हे जे आसा पळय न्हू हे आमी जाग्यार उडयता. बट ताणें जें म्हटलां काय कॉन्फिडन्स काय कॉन्फिडन्सान घेता, आमकां सगळ्यांक मेळोनूच घेवपाक जाय हो विशय.